guys, today we are excited to tell you about our unsung hero. We have a hidden star in the book of Chronicles, and that too in a very few verses of the book. Jabez, a man of prayer. Nothing is known about this man who cried his heart out to God. He appears to be a man whose family was erased from the history of Israel. If so, then why his name mentioned in the Bible at all? But his prayer is mentioned in the listings of the tribes of Judah. His mother named him Jabez because she said, I bore him with pain. Jabez called on to God in prayer, saying, Oh, that you would bless me and enlarge my border, and that your hand might be with me, and that you would keep me from harm, so that it might not bring me pain. And God granted what he asked. Yet, most of all, Jabez is remembered for a prayer request rather than a heroic act. In his prayer, he asked God to bless him, help him in his work, that is, enlarge his territory, that God's hand be upon him, keep him from harm and pain. Jabez acknowledged God as the center of his life. His prayer is found to have had a significant impact on the history of Israel. Though this took place 3,000 years ago, the impact of the story is still found today. And it all started with the telling of a story to a little boy. When pray for God's blessings, we should also pray that He should take His rightful place as Lord over our life, our work, our family, etc. Obeying Him in our daily responsibilities is in fact a heroic life. That is all for now, but stay tuned to our channel Diocesan Center for Biblical Apostolate, Goa and Daman for the next video on the unsung hero Mordecai. So, if you are new to our channel, check out our previous videos and don't forget to like, subscribe and share to spread the good news. God bless us all.
Yesterday, we remember the beheading of John the Baptist. John was arrested by Prince Herod Antipas for publicly speaking out against his affair with his half-brother's wife, Herodias. Once arrested, Herod contemplated killing John, but instead had him imprisoned in the fortress of Machaerus out of fear of John's many disciples and followers. While in prison, he was routinely attended by his disciples, keeping him in touch with the outside world and the wonders of Christ, even sending some of his followers to meet Jesus. However, Herodias, still seeing a threat in John, got her chance during one of Herod's parties, where she danced and pleased Herod and the onlookers. Entertained, Herod told her, "Ask me what thou wilt, and I will give it to thee." Instructed by her mother, Herodias demanded the head of John on a dish. Shocked, the king kept to his oath and had the executioner cut off John's head and handed it to her. Afterward, John's disciples buried his body, then went to tell Jesus.
ताळो गुमानेया बापा पुता फाटल्यान गायन करून येया देवा मोगा गाया आळो गुमानेया बापा पुता फाटल्यान गायन करून येया देवा मोगा गाया देवा उतोराय जीवित बाबा भेटो सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया देवा उतोराय जीवित बाबा भेटो सगळी एकठांय जाया देवा मोगा गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां दिवं मागीर मोगाचो येवकार आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट सोपून गेल्ले जोसेफा आंद्रेजा वाज हिच्या म्हयन्याचो उगडास करून आमी भेटयता. देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. तशेंच तिच्या गोराब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण मागुया. दुसरें दिसा आमी भेटयता पेद्रू जुआंव रॉड्रिगीस हाच्या ओतम्या पासत देवान ताकाय सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात ब्रँडन वालिस, तशेंच कॉन्स्टंटिनो मिनेझीस, इमिलिया मास्करेनेस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आयज पवित्र सभेन भितर सरता बावतिजमाच्या साक्रामेंतान झेन आंतोनियो पेरेरा ताचेर आनी ताच्या गोराब्याचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमचे फिरगोजीन क्रिस्टियन ब्रदर्स रेजिना मुंदी स्कूल जे आसा क्रिस्टियन ब्रदर्स आसात तांचो फावंडर ब्लेसड एडमंड रायस हाची डेथ एनिवर्सरी तांचेय पासत मागुया. ह्या इस्कॉलान वावर करतल्या पासत मागुया आनी हे आमचे ब्रदर्स जे थंयसर वावर करतात तांकां खेरीत भाशेन भलायकेन सांबाळ म्हूण तांचे पासत आमचें मागणें उबारुया. तशेंच आयज जेन्ना आमी बागेवन जॉन बावतिस्ताच्या मरणाची परब मनयता, सोत उलयतात तांचे पासत भोव करून जे एक्टिविस्ट आसात, जे वायट आमच्या देशान घडटा ताचेर ताळो उबारतात तांचे पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया एंटी पीपल पॉलिसीज ज्यो आसात त्यो तांणी काडी ना जावंक. खेरीत भाशेन एक कालच्याच दिसाक आनीक एक दोळ्या मुखार आयल्या हेल्थ पॉलिसी आनीक फकत 6 दीस दिल्यात रिस्पॉन्स दिवपाक. मागुया आमच्या सरकाराक फावो तितलें गिन्यान दी म्हूण, फावो तितली जाणवाय दी म्हूण पोरचे बरोबर हें राज बरे भाशेन चलोवंक. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमी म्हजे गवाय. स्वतान जो मनीस उलयता, स्वता खातीर जियेता आनी स्वता पासत आपलो जीव दिता, तो खरेंच ह्या संवसारांत जेजूचो गवाय कसो सर्गीचें राज जोडून घेता. आमच्या जिवितान आमी बागेंत जुआंव बातिस्त ह्या स्नानदातात जुआंवा भाशेन आमी स्वता पासत जिवंक, स्वतान आमी उलोवंक आनी स्वता खातीर आमी मरूंक ह्या संवसारांत जायते आमकां सोयीक मेळटात. आमचे मुखार एक आव्हान, आमी हे सर्गीचें राज हाडूंक. आमचे मुखार देव आमकां जायते सोयीक दिता तेन्ना आमी फावो तितले आनी पुरते जावं आनी उदीक स्वता पासत आमी वावरूंक आनी स्वतान उलोवन जिवंक आनी स्वता खातीर हें राज आमी हाडूंक आनी तें विस्तारूंक वावरूंक ह्या मिसांत आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेन सदांच्या कुंवर मरी सगळे दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो
मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना माग सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन. सोम्या काकूत कोर Sumia kakulutkor. क्रिस्ता काकूत कोर Krista kakulutkor. सोम्या काकूत कोर Sumia kakulutkor. प्रार्थना देवा आमच्या बापा तुजे कुशे प्रमाणे स्नान दातार बागेवन जुवांव जल्मान तशें मरणान तुज्या पुता फुडें येवन गेलो जशें स्वताक आनी ती गवाय दिवचे पासत ताणें आपलो जीव दिलो तशेंच आमी तुजे शिकोवणे खातीर झुजूंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या दिरान आमकां बोर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen. येर्मियास प्रवराच्या पुस्तका वेलें वाचप सर्वेस्पोर म्हाका हे पोरी उलयलो तर आतां तुजें काम करूंक आयतो जा उठ आनी तुका हांवें फर्मायलां तें सगळ्यांक ताका कोडीत कर तांचे उजेर तूं कांपू नाका ना जाल्यार हांव तुका तांचे मुखार कांपोसो कोत्तलो हांव तुका आयज एक गोठशार एक लोखंडी एक कांबो आनी एक काशाची उणोत कोत्तलो कारण हें सगळ्या देशांक जुदाच्या राजांक आनी कुंवरांक आनी याज्ञिकांक आनी गांवच्या लोकांक तुवें फुडो करूंक जाय ती सगळीं तुजेर आड झुजतली पूण केन्नाच तुजे जय तोडची नात कारण तुका निवारूंक तुज्या सांगाताक हांव आसां अशें उलयता तो सर्वेस्पोर देवाचें उतर हें देवाचे उपकार आमचो जबाब जातलो म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें परतून म्हणया म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें तुका शेरोना येता सर्वेस्परा म्हाका कधीच फसूंक दिवं नाका तूं प्रणीक देखून म्हाका सोडय म्हाका निवार म्हाका चीत दिवन आयक म्हजें तारण कर जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें सर्वेस्पोर म्हजें कळप जा म्हाका आसरो दी म्हजो किल्लो जाव म्हजो जीव राख तूं एकलोच म्हजें कळप म्हजो किल्लो केव्हा म्हज्या नुस्त्याच्या हातांतलो म्हाका निवार जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें तोनया तूं एकलोच म्हजो बरवाचो म्हजे तोने पिरायेंतान तुजेरूच म्हजो विस्वास जल्मांक तान तुजेरूच पातयेवन आयलां आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें म्हजें ओंठ तुजें प्रणीकपण परगडटलें दीसभर तुजें केल्लीं ओचुऱ्यां जागयतलो देवा म्हजे तोने पिरायेंतान तूं म्हाका शिंकयतायलाय अजून पर्यंत तुजे ओचुऱ्यांचें हांव आवरण करीत आसां जबाब म्हजें ओंठ सर्वेस्परा तुजें बरेंपण परगडटलें उद्गाराक उबी रावया Soy, 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 soy Sarvespora. Soy, 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 soy Sarvespora. Soy Sarvespora, soy Sarvespora, soy Sarvespora. निती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच बागी सर्गीचें रास कोरेंच तांचें Soy, 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 soy Sarvespora. Soy, 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 soy Sarvespora. Soy Sarvespora, soy Sarvespora, soy Sarvespora.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सुम्या. हेरोदियस नावाच्या आपल्या बाबा फिलिपाचे बायलेक आपली बायल केल्ली देखून त्याच हेरोदीन मुनीस धाडून जुआवांक दवरलेलो आनी कोडे सांकड्यो बांदून बोणकुडींत घाल्लो. कारण जुआव हेरोदीक म्हणटालो, तुज्या बाबाचे बायलेक तुवें दवरल्याय तें सारकें न्हय. पूण हेरोदियसाच्या काळजांत ताचो राग शिजतालो आनी ताका जिवेशी मारूंक ती सोदताली, पूण तिका तशें करूंक मेळो नासलें. तो सात्वीक आनी धर्मवंत मनीस म्हूण जाणो जावन हेरोद जुआवांक भियेतालो आनी ताका राखतालो. तो सांगता तें आयकूंक फाटीं फुडें सरतालो आनी तरी कुशे मनान ताका कान दितालो. बरी एक सोंत सांपडली. हेरोदीन आपल्या जल्माच्या दिसा आपल्या कुंवरांक, सभावाद्यांक आनी गलिलियाच्या व्हडा व्हडा मनशांक जेवण केलें आनी तेच हेरोदियासाची धूव येवन नाचली आनी हेरोदीक आनी ताच्या सांगाती जेवतल्यांक मारली. तेन्ना ताणें चेडवाक म्हळें, तुका जाय ते म्हजे कडेन माग आनी हांव तुका दितलो. आनी ताका असो सोपूत दिलो, मागशी तितलेंय दितलो, म्हजे राजवटीचें अर्दें जाल्यार लेगून. ताणें भायर वचून आवय कडेन विचारलें, कितें मागूं? तिणें जबाब दिलो, स्नान जाता जुआवांचें शीस माग. बेगी बेगी भितर येवन ताणें अशें मागलें, स्नान जाता जुआवांचें शीस एका ताटार घालून तुवें आतांच दिल्लें म्हाका जाय. आनी राजा दुखाबरीत जालो. पूण सोपुताक लागून आनी पावण्याचे बिडेक पडोवन चेडवाक दिल्लें उतर मोडूंक ताका खुशी ना जाली. देखून राजान एका चौकीदाराक धाडलो आनी जुआवांचें शीस एका ताटार हाडूंक लायलें. ताणें वचून बोणकोणींत ताची गोमटी कातरली आनी शीस ताटार घालून हाडलें आनी चेडवाक दिलें आनी ताणें तें आपल्या आवयक दिलें. हें आयकून ताचें शीस आयलें आनी ताची कूड व्हरून तांणी ती एके समाधीन निकिपिली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी स्नान दातार बागेवन जुआवाचे कोश्ट मरणाचो उगडास करता. हो मनीस आदल्या कराराचो प्रवादी जाल्यार नव्या कराराचो आमी म्हणटा पयलो मार्तीर आनी जेजूच्या वावरांत वो सोडवणेच्या कामांत पयलो गोवाय. आपल्या मार्तीरपणा वरवीं आनी स्वता वरवीं ताणें जेजूच्या वावरांत आपूण गोवायकी दिली. देखून आज आमी किरीत भाशेन देवाक दिनवासता. बागेवन स्नान दाता जुआव आपल्या जिवितांत किरीत भाशेन सोत कितें तें हेरोदीक सांगतालो आनी तो करता तें जिवीत तो ताका नियाडूंक दिसपोटी हुस्कायतालो. हेरोद आपल्या भावाची बायलेक घेवन ह्या संवसारांत जियेतालो आनी हें सारकें न्हय आसलें. देखून स्नान दाता जुआव ताका ताच्या तोंडार मारतालो. पूण हेरोद ताका भियेतालो, कित्याक सगलो लोक ताका प्रवादी म्हूण पाचारतालो. आनी स्नान दाता जुआवांक बोणकुडींत हेरोदीन घातलेलो खरो, पूण ताचो जीव केन्ना आपल्याक ताचो प्राणघात घेवंक केन्ना मेळटलो असोय ती पळयत आसली. आनी एका दिसाक संदी मेळ्ळी तेन्ना खरेंच ताचो प्राणघात तिणें घेतलो. स्वतान आनी किरीत भाशेन देवाच्या राज्या खातीर देवाचो गोवाय कसो सगल्या बोडान स्नान दाता जुआव उलयलो. आनी देवाचो गोवाय कसो ह्या संवसारांत पयलो मार्तीर कसो तो मेलो. बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या आधुनीक काळांत जायते फावटी आमकां जायत्यो वस्तू आमी उलयता, पूण खरेंच तातूंत आमी स्वताक पाठिंबो दिता वो फोट आसा ताका आमी पाठिंबो दिता हो आज आमकां विचार. जायती आमची बाबा भयण्यो खरेंच स्वता पासत झुजतात. स्वता खातीर ती आपलो जीव पोत्यान खर्चूंक आपलें जिवीत सारतात आनी स्वता खातीर आपलें जिवीत सारल्या उपरांत तांकां ह्या समाजांत जायतो लोक किकोन करता, भायर येता. इतलें की समाजांतले वडील पर्यंत तांकां सगळे भायर रावन तांकां किकोन करतात. पूण चिसो आज आमकां उगडास करता. जो मनीस स्वतान जियेता, जो मनीस निती खातीर वावुरता, जो मनीस म्हज्या राज्या खातीर हें राज
विस्तारूंक उदीक आनी उदीक कोश्ट संस्था ताका खरेंच इनाम फावो जातलो. आमकां जिसू वरवीं शक्ती मेळटा, आमकां बळ मेळटा. ह्या संवसारांत आमी स्वतान उलयता तेन्ना आमी जायते पावटी सुरवातेक मिसाच्या आदी आमच्या फादरान सांगलां ते भाशेन जायते आमचे आसात वांगडी, जावं दुसरे NGOs आसात, जावं आमी म्हणटात ताका एक्टिविस्ट आसात, जो बरो वावर करतात. आमकां जायते पावटी जें कितें आमकां फायद्याक पडटलें, जें कितें आमच्या गोंयांक आनी हेर आमच्या देशाक बरेपणाक आमकां बरें हाडटलें, कितें भाशेन हे सृश्टी खातीर आमी वावुरता तेन्ना देव आमकां उपूट देण्यांनी भरता. आमी जायते पावटी भाऊ भयणीनो आयकता, उगी रावता. आमी जागृत रावंक गरज. आमचो तेंको आनी पाठिंबो असल्या वावरांत आमी दिवंक गरज. जेन्ना कोणूय सोत उलयता ह्या मनशा खातीर आमी कितें भाशेन प्रार्थना करूंक गरज. जायते पावटी दुसरो सोत उलयता तेन्ना आडगां करून दुसरो मनीस जो वायट करता तो ताका खाला उडोवंक, ताचो विंगास घेवंक, ताका ह्या आपल्या बऱ्या कामांत वावर ताचो फुडें व्हरोना जावंक जायत्यो आडकुळी घालता. असल्या वेळार आमचो वावर कितें? आमी जायते पावटी तसल्या मनशांक पाठिंबो दिता. आमी जायते पावटी करून तांकांच अदीक वयर काडटा. आनी अशें आमचे एक्टिविस्ट आसात ती बाबा भयणीनो जायते पावटी कोणशाक उत्तात व तांचो वावर निर्फोड जाता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना देवाचें राज आमचे मदें येतलें जाल्यार सोत आमकां देव आमचे मुखार दवरता. जायते घडये त्यो परिस्थितीन आमकां घालता. जायते पावटी घडये आतां महामारी आमचे मदें आयल्या, ह्या गणिता वरवीं घडये देव आमचे सगळें उलयता. आमी कशें ह्या गणिताचो उपयोग काडटा, कशें हें गणिता आमी पळयता, कशें आमच्या जिवितांत हें सोत कितें तें आमी सोदून काडूंक वावुरता जाय. जायते फावटी म्हणटा आमी ह्यो सगल्यो वस्त येतात कित्याक देव आमची सजा आमकां घडये पनिशमेंट कसो दिता. ना बाबा भयणीनो, देव ह्या सगल्या गणिता वरवीं आमकां एक शिकवण दिता. ह्या सगल्या वस्तू वरवीं देव घडये आमकां जागृत करूंक सोदता. ह्या सगल्या वस्तू वरवीं आमचो आवाज आमी बो करून आमचो ताळो उबारून आमी निशेध मारूंक देव घडये आमकां आपयता. आनी घडये आमकां देव म्हणटा तुमी म्हजे गवाय ह्या संवसारांत जावचे, कित्याक म्हजें राज जावन आसा मोगाचें, म्हजें राज जावन आसा शांतीचें, म्हजें राज आसा नितीचें. तर तुमी हें राज हाडूंक वावुरता तेन्ना खरेंच तुमकां दिल्ल्यो वस्तू तुमी सांबाळूंक, सृश्टीचो उदीक आनी उदीक तुमी परामोस करून दिसपोटी तुमी वावरूंक, जें कितें आमकां निती सरकार आमकां दिता ताचे वयर आमी नियाळटना खरेंच त्यो आमकां फायद्याक पडटात, खरेंच त्यो आमकां उपयोगाच्यो जाल्यार आमी जाणा जावंक गरजेचें. आज आमकां विचार करुया. स्नानदाता जुआंव भाग्यवंतान आपल्या जिवितांत सोत उलयलो, सोत तोंडार मारलें, ताका लागून ताका जिवेशी मारलो. बाबा भयणीनो, कितले पावटी घडये आमचें जिवीत रिस्कार घालून आमी फुडें सरता जाय. कितले आमी आमचे मदें सोत उलोवंक तयार आसा, कितले आमी जाणा आसतना सुद्दां आमचो तेंको दिवंक आनी पाठिंबो असल्या वावराक दिवंक फुडें सरता. आमकां विचार करुया. करिनात जाल्यार आमी मागणें तरी करून ह्या असल्या मनशांक उदीक तांचो वावर फुडें व्हरूंक आमच्या मागण्यांतल्यान तरी तेंको दिवया. जायते पावटी आमी जाणा आसतना आमचे लागीं उपाय आसतना आमी करिना जाल्यार देव आमकां घडये म्हणटलो खोट्या चाकरा, तुका हांवें सगळें तुजें सवें दिल्लें, तुवें म्हजें राज विस्तारूंक आदार दिवंक ना. पयस सर हांगा सरलो वो कोट सर हांगा सरलो उसली गोत आमची जायना जावं, पूण देवाचें राज उदीक विस्तारूंक आनी आमी पुरते जावं, स्वतान आमी जिवंक आनी स्वता खातीर आमचो पाठिंबो आनी स्वता खातीर वावरूंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बळ मागून घेवया. बेटाने वेडार की घेऊया. C15 पेज नंबर 34. C15. देवा उतो आमी घेतना ताका आमी जबाब दिला, जबाब समजी जिविताचो मोगा गेले भेटोनेचो बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापा तुजे उतर मागता, मोगान तुका जिवीत भोगता. बापाक समोर पिले जिवी
ताच्या उदराक बांदून हाडून हेच भेटोवणी जेसू वरवीं आत्म्याचे बळ आमचेर देंवता बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता बापा तुजे उतर मानता मोगान तुका जिवीत भोगता. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचे बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारले बलिदान आपल्या मनाखानी उमेद आमच्या नॅकी पवित्र बिचा दबाक सर्वेस्परा ओरोण्यांत आपलो ताळो उबारून तुजो नीट मारू सुवामान लोकांक शिकयलो आनी विरादिरान आपलो जीव दिवन तोच मारूक रोगतान खुणायलो. आमी तुका भेटूंक आयल्या त्या तुज्या पुताच्या रोगता बरोबर जुवामाचें रोगत तुज्या दोळ्या मुखार दवरून तुज्या नीट मार्गान आमी सदांच चलूंक आमकां बोड दी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमची सोवे आसूं, आमची काजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोरा आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा निसासनाचे देवा सूर काडयेन सूर ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची वाट तयार करच्याक आपल्या मायेच्या कुसव्यांत आसतना स्नान जाता जुवामाक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मान आयिल्ल्या सोर मनशां परोस व्हड तो मान ताका फावो केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोश हाडलो आनी आयिल्ल्या सोडवंडाराक जुल्मूचे आदींच सोडकून आपल्या आवयच्या कुसव्यान आनंदान तो उडलो. संवसाराचें पाप काडटल्या मेंढऱ्याक आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताक सगल्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानूच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकान ताणें पवित्र स्नानाच्या गोडनाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवतें उदक आमचे भुंयींतले सुर्गीच्या जिवाची जोर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विस्वाशी आनी मोर घालून आपल्या रोगताची मोरनांत लेगून उजवाडाक ताणें दिली साक्षी. देखून सुर्गीच्या दुतां भोगतां सांगाती पृथ्वेंत तुका वाखाणून निरोवन तरी तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी गायता. Tudziac mój Boga, usługi tuka Jezu, usługi tuka Jezu, sorbe sporaci nawieta, sorbe sporaci nawieta taka, suj, taka. Suj, suj, usługi tuka, suj, suj, usługi tuka, suj, suj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात.
ही मोज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोराराचें रोगोत पातकांचे बोगसोने मेडच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे मोज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्सा आणि पुनरुज्जीवनपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भुक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजी चाकुरनी जोसेफा आंद्रेसाची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे सागुतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पुणेवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगातीचो पोती बागेवन सुसे बागेवन धर्मदता आनी सूर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याची सुवरवीं त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. स्वतान जिवंक आनी हे संवसारान देवाचें राज विस्तारूंक आमकां जिसून प्रार्थोन शिकयलां. धीर घेवन खोतखोतेन प्रार्थोन आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां तारणे पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वंशान नोतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगार आनी तुजी कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजू चलयताय सासणाच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटेली आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटेली आमकां शांती दी. स्वता प्रमाणे आपले राज विस्तारूंक आपयता वचतो सोमी ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी.
सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका कळना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. देवा खातीर मागणें मोगाळाची येसू वगळाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कारान भोव पय संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन सगळ्या हांव वस्तूंवन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक हे घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटो शकना म्हणटोस आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या तूं काळजान म्हज्या काळजांत आसा म्हूण आसा समजून म्हूण सोजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आख्खोच आनी आख्खोच तुका एकवडटा तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो केदीच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. कुमण्या वेळार गीत घेवया D26 D26. म्हाका बावनूय सोम्या घेवून म्हजे दाय तुका उलोय ओगोरे कुतो म्हाका फावोशे कोर सोर्गी तुजे शिवासो तुराय तुका सोर्गो orgulho ai tu demor ir cor patria pasun sorgi tuje shivason turai tuka sorgo orgulho ai tu demor ir cor patria pasun. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा बाग्यो सुवाव सुरगीच्या जिविताक सोलमलो तो दीस समोर ताणें दाखोवन दिल्ल्या आमच्या सुरवंडारा उड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. ह्या सोडवंडाराक भावार्थान दिसान दीस ओदीक ओळखूंक ताच्या जिवान दिसान दीस ओदीक जिवंक आनी मरो पर्यंत ताका साक्षी दिवंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. महामारी आड आमचे मागणी आयज भरता आसतना सगलीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. भोव करून जे दोतोर नर्सी हेल्थ वर्कर्स दुयेंतांची सेवा करून पॉझिटीव जाल्ले आसात तांचे पासत मागुया. आमच्याय गांवांत एक नर्स बरी ना जाल्ली आसा COVID-19 आनी तिचोय घोराबो तांचेय पासत मागुया. आनी हेर सगलीं जीं बरीं नात आमच्या गांवांत करीत भाशेन जांकां ही पिडा लागलेली आसा तांकां बेगीनच बरीं कर म्हूण मागुया. सूर पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, सर्व पदवीदार आनी काकलूत सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकार कश्टवतल्यां पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाळा येवन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली फेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवन हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता.
हे पिढेचेर पिढेचेर अभ्यास करतल्या अभ्यास करतल्या विज्ञानान विज्ञानान एक गुणाधिक वासीन वासीन बेगीनूच सोदून बेगीनूच सोदून काडून काडून आदार दी आदार दी म्हूण म्हूण तुजे लागीं तुजे लागीं आमी मागता आमी मागता आमच्या सरकाराक आमच्या सरकाराक आनी भोव करून आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा तुझ्या खातीर बरेपणा खातीर फावो ती पावलां फावो मारून ती पावलां मारून तुजे जाणवायेन जाणवायेन उजवाडाय उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या आमच्या वरवीं सुम्या वरवीं. आमेन आमेन. सतरायदोरची फाल्यां तावन आमची मोंत सायबिणीची नोवेनां सुरू जातात. आयतारा दीस म्हणजे 2 आयतार येतात. पयलो फाल्यां 30 तारखेर आनी 6 तारखेर नोवेनांचें मीस सकाळचें मीस जातलें म्हणजे 7 वाजताचें मीस नोवेनाचें मीस जातलें. तशेंच सुमानाच्या दिसांनी आमची नोवेनाची भेट सांजेर जातली. 5:45 वाजता तेरसाची भेट आनी त्या उपरांत मिसाची भेट सेरमांव आनीक पुरसांव जें आमी फुलांचें कोत्तालें वर्साच्या वर्साक ह्या वर्साक इगोर्जेन आमी फुलांचें पुरसांव करचें ना. हे पासत मांडावळ करूंक जो सॅक्टर आसा त्या सॅक्टरांतलीं भुरगीं आपल्याच घरांत ही ल्हानशें पुरसांव करतलीं आनी ताचो व्हिडियो आमकां धाडटलीं. मातशें चोत्रायदोरची जशें तुमकां वॉट्सॅप ग्रुपाचेर एनावन्समेंट धाडलेलो आसा. ज्या घरांत भुरगीं आसात सायबिणीची इमाज दवरची बरे भाशेन आनी तुमी बरे भाशेन न्हेसून हें पुरसांव काडचें. आनीक जो कोण व्हिडियो शुटींग कोत्ता ताणें हॉरिझॉन्टल लँडस्केप मोडान दवरून हो व्हिडियो काडचो सायबिणीच्या 45 डिग्रीज एंगल रावन आनीक मागीर सायबिणीचेरूय फोकस करचो. आनी हे भाशेन हो तुमी केल्लो व्हिडियो एक गोराब्यान जो व्हिडियो केला तो तुमच्या PPC मेंबराक धाडपाचो आनी PPC मेंबर जे आसात ते सॅक्टर सगळे एक जावन हो व्हिडियो तयार करून आमकां पाठयतले. आनीक दर नोवेनाक तुमचें मांडावळ करपाचें नोवेन आसा त्या दिसाक हे व्हिडियो पुरसांवांचे आमी चलयतले. हाची चोत्रायदोरची सगळ्यांनी जाता ते भाशेन हो इल्लोसो त्रास घेवन हो व्हिडियो तयार करचो. नोवेन जाल्या उपरांत आमी आमचे पद्दती प्रमाणे बो करून फेस्ता दिसाक आमी भुरग्यांक कितें स्वीट्स वाडटाले. ह्या वर्साक हे स्वीट्स हांगासर धाडचे न्हू. बगर तुमच्याच गोराब्यान हें मीस जाल्या उपरांत नोवेन जाल्या उपरांत तुमच्याच गोराब्यान तुमी भुरग्यांक कितेंय खुशाल करपाक एक स्वीट्स दिवचे. तेच बरोबर ह्या सुमानान नोवेनाच्या दिसांनी पवित्र ओर आमचें जावचें ना. फेस्त जाल्या उपरांत आमी पवित्र ओर परतून चालू करतले. आयच्या दिसाक पवित्र ओर जातलें सांजेर 7:15 वाजता. तातूंत आमी भाग घेवंक सगळीं प्रयत्न करुया. सुरवातेक भाव भयणीनो एक इंतेसांव सांगलां. आमचो सरकार जायत्यो पॉलिसी काडटा. आतां आनीक एक पॉलिसी भायर सरलेली आसा ड्राफ्ट पॉलिसी. ताचेर तुमी नदर मारची. 26 तारखेर ती जाहीर जाल्या भायर सरल्या ड्राफ्ट पॉलिसी. आनीक परजेक सुमार 6 दीस दिल्यात रिप्लाय करपाक आनी त्या उपरांत हें बील भायर सरतलें. जाल्यार ताचेर तुमी नदर मारची. आनी तुमकां दिसता जरी तर हाचेर निशेध मारूंक जाय जाल्यार तुमची ईमेल धाडात, तुमची चीट बरयात, तुमचो निशेध कळून दी सरकाराक. खरेपणी असल्यो पॉलिसी भायर सरता तेन्ना परजेक एक 30 दीस तरी दिवपाक जाय, 1 म्हयनो तरी दिवपाक जाय. पूण आतां एकूच वस्त भायर सरता बेगीन बेगीन आमचो सरकार धांवता. कडेन कसली तरी गरज पडलेली आसा जाल्यार तुमी ताची खबर काडची. कित्याक 6 दिसूच कित्याक आनीक ही पॉलिसी कितें, कसलो डेटा सरकार आमचे लागीं सोदता. मातशें चतूर रावचें आनी जें कितें बरें आसा ताका सगल्यांनी सहकार दिवचो. जें कितें चुकीचें आसा ताचेर निशेध मारूंक आमी कोणेंच भियेवचें न्हू. जें कितें चुकीचें तें चुकीचें, जें कितें सारकें तें सारकें. आयज जुआंव बावतिस्ताची परब आमी मनयता जाल्यार सोत उलोवपाक आमकां आनिकूय नीट म्हणटोच बरे भाशेन पळोवची, ताची म्हायती काडची आनी त्या उपरांत तुमचो निर्णय घेवचो.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात स्वतान आमी जिवंक आनी स्वता खातीर आमी गवाय जावंक क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उडोवकार शेवटा गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 F20. संसार सोपो पुर्या तुमची संगती आसा. संसार सोपो पुर्या तुमची संगती आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेयात ताच्या बोलान सुक्तीन देसान सगळ्याक म्हजे गवाय जायात. संसार सोपो पुर्यान तुमची संगती आसा. संसार सोपो पुर्यान तुमची संगती आसा.